आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना लँडस्लायड जे आमचे हिल सुत्रान पाजेंतार म्हणटा थंय कोर्ताली हांगासर लँडस्लायड स्लोली मड जे देंवत आसा आनी हांगासर वयर एक टांक आसा वॉटर टँक आनी खंयच्याय टायमार पडपाक शकता. जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो लास्ट टायम हांवें क्वेश्चन विचारलो तेन्ना एलिक्यू विचारलो तेन्ना सेम आन्सर मेळ्ळो. आतां म्हाका जाय वर्क केन्ना स्टार्ट जातलें हें म्हाका कळपाक जाय. नॅशनल हायवेच्या अंतर्गत हे काम येता आनी ते एक्वायर केलें थंय ओल्ड एक जुनी टाकी आसा आनी ती ओल्ड जुनी टाकी जी आसा पळय न्ही ही खरें म्हणजे ती इन यूज ना फाटलीं 10 वर्सां. ती टाकी काडून उडोवपाची तेजो प्रोसेस सुरवात केला. पूण हांव ती टाकी जी आसा पळय न्ही तसली ती काडून उडोवपाक लायता आनी लँड स्टेबलायझींग करपाक आमी स्टेप केल्ले आसा. ती लँड स्टेबलायज जातली हाजी आमी काळजी घेता. स्पिकर सर हांव ताका टायम जाय जाल्यार म्हणजे फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ती टाकी जी आसा पळय न्ही ती टाकी काडून उडयता. जरी जर आमी ती रिटर्निंग वॉल घातली जाल्यार म्हाका टांकी काडपाची गरज ना कितें जातले बेगीन. ती टाकी इन यूज ना. सर कितें जालां त्या टांकी आमकां जर आसली जाल्यार म्हाका 5 क्युबिक मिटर जी टांकी आसा आनी आमकां ती यूज करपाक मेळटली. स्पिकर सर हांव पयलीं टाकी चॅक करपाक लायता. जर टाकी इन यूज जाता परत एकदा जाल्यार ताका जाय तशी रिटेनिंग वॉल घालपाक लायता आनी टाकी यूजय करुया परत.